नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन गोंय विद्यापीठात कथीत पेपरफुटी प्रकरणात प्रोफेसराक डिसमीस करचो NSUI मागता सुत्रां सांगता पुरावे ना पुलीस रावल्या रिपोर्टाक क्लीन चिटाचो अदमास रिपोर्ट राज्यपालाक मंत्रिमंडळ बदलाविशीं चर्चा मायकल संकल्प दिगंबर काब्राल डिलायलाची चर्चा मायकल म्हणटा फाटली 2 वर्सां चर्चाच बाबूश म्हणटा फळदेसाय नंबर 1 कांय शाळांनी 3रे 4थेच्या भुरग्यांक सादें उतर वाचूंक येना सरकार शिक्षकांक पगार दिता प्रशिक्षण दिता ते प्रमाण आउटपुटूय जाय संचालकांक कान पिळे मंत्रिमंडळ शफला विशीं कांयच उलोवंक शकना मुख्यमंत्री थारायतालो फळदेसाय म्हणटा सगळ्यांचो रिव्ह्यू जाला बाबूश म्हणटा फळदेसाय नंबर 1 मंत्री शफलाचेर चर्चा आगोंद दर्यादेगेर आशिल्ली 67 बिझनेस आस्थापना 24 वरांत बंद करची हायकोर्टाचे उपजिल्लोधिकाऱ्याक ऑर्द टर्टल नेस्टिंग सायट आशिल्ल्यान पडल्या ऑर्द पहिली ते 5वी जुनाक 6वी ते 10वी आनी 12वी एप्रिला सावन हरकती दिवंक 10 दिसांचो प्राझ 11वेचे वर्ग 10वेच्या निकालाचेर सरकाराची हायकोर्टाक जाप कदंब कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो मान्य म्हणून लेखी जापे उपरांत आज संपाची घोशणा फाटी राती मंत्री माविना कडेन बसता आयटकान घोशीत संप घेतलो फाटी गोंय विद्यापीठांतल्या पेपर फुटी प्रकरणात प्रोफेसराक डिसमीस करचो ताका सोडल्यार दुसरो तयार जातलो NSUI वाले विद्यापीठाचो कुलपती राज्यपालाक वचून मेळ्ळे मजगतीं आज खंय डिपार्टमेंटाच्या हेर प्रोफेसर आनी भुरग्यांची चवकशी जाली चवकशी रिपोर्ट खंयच्याय खिणाक कुलपती कडेन पावता पुलीस खंय VCच्या रिपोर्टाक रावल्यात गोंय विद्यापीठातल्या कथीत पेपरफुटी प्रकरणाचो गुंत सुटना प्रोफेसराक बडतर्फ करचो म्हणून NSUIचे वांगडी विद्यापीठाच्या कुलपती कडेन पावले. We have seen that we registered a complaint. The assistant professor has been suspended from his current position from his services, but we are still not completely satisfied with whatever is happening until and unless the people who are actually involved in this are terminated, are sacked, and a strict action is taken against them. When such things happen at the university level, at the foundation, when they're going to step into a world to build a career, if such things happen, they are demotivated at the start. As a chancellor, we came to meet him and to demand की एक थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आता फॅक्ट फायंडींग कमिटी लॉन्च जाला. इन द फॅक्ट फायंडींग कमिटी, द कमिटी मेंबर्स आर 2 सिनियर प्रोफेसर्स ऑफ दॅट सेम इन्स्टिट्यूट. सो आमकां खंय तरी दुबाव आहा की ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जातली काय ना, ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावंक जाय म्हणून आमी ही निवेदन घेवन चान्सलराक मेळ्ळे. चान्सलराक सांगलें की ही जी इन्व्हेस्टिगेशन आहा प्रॉपर वेन, इम्पार्शियल वेन सारकी जावंक जाय आनी इन द इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस जो सापडटा ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. ते प्रोफेसराक सस्पेंड न्हू डायरेक्ट टर्मिनेट करूंक जाय. आज डिपार्टमेंटातल्या हेर प्रोफेसर आनी भुरग्यांची खंय चवकशी जाली. सुत्रांची म्हायती प्रकरणाचो चवकशी रिपोर्ट खंयच्याय खिणाक कुलपती कडेन मजगती एक्टिविस्ट काशिनाथ शेटयेन आक्षेप पुलिसां कडेन कागाळ आयल्या उपरांत पुलीस खंय VCक मेळ्ळे अशें कितेंच घडूंक ना म्हणून VCन खंय पुलिसांक सांगिल्लें पुरावे मेळूंक ना म्हणून सुत्रांची म्हायती प्रोफेसराक क्लीन चीट मेळपाची चिन्नां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्रिमंडळ बदलाची चर्चा आमदार मायकल संकल्प दिगंबर काब्राल डिलायलाच्या नांवाची चर्चा चल्ल्या सभापतीनूच नांवां घेतिल्लीं मायकलाक विचारल्यार तो म्हणटा 2 वर्सां जालीं चर्चाच चल्ल्या अजून आपल्याक कोणें कांयच सांगिल्लें ना संकल्प गोंया भायर फळदेसाय म्हणटा रिपोर्ट कार्ड वयर गेला
बाबूश म्हणटा सुभाष फळदेसाय खंय नंबर 1 मंत्री. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा सुरू असताना सभापतीन 5 आमदारांच्या नावांची चर्चा सुरू आशिल्ल्याचे वक्तव्य केल्ले. तातूंत आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, संकल्प आमोणकार, दिगंबर कामत आनी निलेश काब्राल हांकां मंत्रीपद मेळपाक शकता अशें ताणें म्हणिल्लें. मायकल म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदल करपाचो मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आपले नांव फाटली 2 वर्सां चर्चेत आसा. मंत्रिमंडळ चेंज जाता म्हणून आमकां सांगना, आमदारांक सांगना. ते प्रोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. If he finds that he requires a replacement and a good, more good people to work in his cabinet, he will definitely do a reshuffle. नावां चर्चेन आहा तेतून तुमचें नांव आसा, मागीर तुमचे मिस आपलें नांव चर्चेन 2 वर्सां जालीं आहा. काब्रालाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक आजून कितें खबर ना, मात सभापती सांगता जाल्यार कितें आसूं येता. तो दिल्ली वचून येता तेन्ना कितेंय चर्चा जाला आसूं येत. सभापती जेन्ना सांगता मे बी सभापती कोणे तरी सांगलो आसतलें म्हणून खबर ना. म्हाका तरी कांयच खबर ना आनी हांवें कितें जर सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सभापतीन कितें सभापती दिल्ली वचोन येता आसूच आसता. सो मे बी आसूं शकता बट म्हाका खबर ना सद्याक तरी. आनी लास्ट टायम मनोहरभाई पर्रीकराक जेका आतां काल 6 वर्सां जालीं कंप्लीट तेन्ना मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका मंत्री केल्लो. मागीर प्रमोद बाबान कंटिन्यू केलो आनी प्रमोद बाबान कंटिन्यू केलो तेन्ना पार्टीन सांगलें देव म्हणून देवलो. आतां परतून जर करता जाल्यार तेंची खुशी. आमदार डिलायला लोबो म्हणटा अजून तरी आपल्याक त्या विशीं कितें सांगिल्लें ना. But nothing has been told to us by Honorable Chief Minister. As and when we come to know, you will get the news. सभापतीन आमदार संकल्पाक मंत्रीपद मेळपाक शकता अशें म्हणिल्लें. ते विशीं संकल्पाक विचारपाचो यत्न केल्यार तो मेळना. सद्याक गोंया भायर आसा म्हण संकल्पाचेर रजाव. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सगळे शिक्षक क्वॉलिफायड आसात. तांकां वेगवेगळें प्रशिक्षणूय आमी दितात. मात कांय शाळेंतल्या 3रे-4थेच्या भुरग्यांक पुस्तकांतली ओळ वाचूंक येना. हें अशें जावंक जायना. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन शिक्षकांचे कान पिळ्ळे. गोंयांत शिक्षकांक 7th पे आसा. सरकार पगार दिता ते तरेन खंय शिक्षकांनी आउटपूट दिवंक जाय. गोंयांत शिक्षकांक वेगवेगळ्या तरेचें प्रशिक्षण दितात. तशेंच गोंयचे शिक्षक क्वॉलिफायडूय आसात. मात कांय शाळांतल्या 3रे-4थेच्या भुरग्यांक पुस्तकांतलें एक वाक्य वाचूंक येना. विचारल्यार विद्यार्थी गांवांक गेल्ले म्हूण कारणां दितात. असले डिफेन्स मेकॅनिझम चलचे ना. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे उलयलो. दिवचले जाल्ल्या पुस्तक प्रकाशना वेळार संचालक उलयलो. आमचे सगळे टिचर गोंयचे क्वॉलिफायड आसतात. आमी इतले ट्रेनींग दितात टिचरांक वेगळे वेगळे तरेचे. खंयचीच टिचर म्हणचे ना की आमकां केन्नाच ट्रेनींग दिवना. तर त्या ट्रेनिंगाचो फायदो जावपाक जाय आनी तो फायदो भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. ते आमकां इजिली दिसपाक जाय. एकदां म्हणजे हांव चडसो शेनवार दीस स्कुलांनी विजिटाक वता आनी एकदां खटकता की भुरग्यांक एक सेंटेन्स पासून टॅक्स्ट बुकांचे सारकें वाचूंक येना. सगळें म्हणना हांव खुबश्या फाटी अशें दिसता म्हाका. आनी हांव पयलींच्या भुरग्याचें उलयना. 3रेच्या भुरग्यांक बी वाचूंक लायले पयल्या धड्याची पयली लायन पासून सारकी वाचूंक येना. हांव इंग्लिशूच म्हणना, मराठी, कोंकणी खंयचीय भाशा. अशें जेन्ना आसता मागीर टिचरी सांगतना भुरगो गांवांक गेल्लो. हो डिफेन्स मेकॅनिझम चलचो ना. सगळ्या भुरग्यांचो लेवल वाडपाक जाय आनी आमकां गोवा नंबर 1 राज्य करपाक जाय. कित्याक बाकीच्या राज्या परस गोंय हें सामकें ल्हान राज्य आनी आमी इतल्यो फॅसिलिटीज सगळ्या टिचरांक दिता. तुमी शेजारच्या राज्यान वचून पळयलें न्ही जाल्यार तांकां पगार पासून आमी 7th पेचो दितात आतां दिवचे ना. हांव टिचराचो पगार वयर काडना पूण ज्या तरेन गव्हर्मेंट पगार दिता तितले टिचरांनी काम करचें अशी डेफिनेटली हांव अपेक्षा करतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं आमी कांयच उलोवंक शकना. मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी. सगळ्या मंत्र्यांच्या परफॉर्मन्साचो हायकमांड नेमान रिव्ह्यू घेता. तेच कितें तें थारायतले. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. एखादो मंत्री काम करूंक कमी पडला, बदलाची गरज आसल्यार खंय निर्णय जातलो. बाबूश म्हणटा सुभाष फळदेसाय खंय नंबर 1 मंत्री. मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशयी जायत्यो चर्चा आसात. मात मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशयी आमी काय उलोवंक शकना ते मुख्यमंत्र्याच्या हातात मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो.
प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून 6 वर्सां पुराय केली. ताच्या कामाविशयी तोखणाय करपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. हाचो रिव्यू आसा तो आमचें सरकार आसा तें डबल इंजीन सरकार आसा. आमचे जे कितें कार्यक्षमता आसा ताची परीक्षा किंवा ताचो रिपोर्ट ताचे प्रोग्रेस हें सगळें मॉनिटर केल्लें वता. आनीक आमचे वरिश्ठ आसा तो निर्णय घेतलो आनीक ही जी जबाबदारी आसा ती आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची आसा. एखादे वेळ तांकां दिसलें की आमी खंय तरी खंयच्याय सॅक्टरान भितर कमी आसा जाल्यार ते करतले. इट इज अप टू हिम. वी कॅनॉट कॉमेंट ऑन वेदर इट इज गोईंग टू बी, म्हणजे आमकां तसो अधिकार दिलो ना किंवा आमची जबाबदारी ती न्ही. मंत्री बाबूश म्हणटा सुभाष फळदेसाय खंय नंबर 1 मंत्री. See, I am not a fellow who is bidding for press frontage. I have never this thing with press. I've got a cordial relation with every pressman. But it is nothing that I basically do anything for pressmen to see that Maji Jai Jai Kar Kor Muna. If you go to see, if you had asked me this question, I would actually rate this fellow Subhash Faldesai now in number 1 position. For a simple reason, because he has really done a lot as far as the social this thing for the downtrodden and for all the this thing, this underprivileged people and all this. I've done this thing, but it is sorry to say he also comes in my I think my category only. But actually, I believe he should be credited because he's really done a lot. Even Honorable Prime Minister itself has appreciated his work also. आगोंद दर्यादेगेवेली 67 बिझनेस आस्थापनां फुडल्या 24 वरां भितर बंद करची. हायकोर्टाची काणकोण उपजिल्लोधिकाऱ्याक वॉर्ड. तो वाठार कासव सांबाळ वाठार आशिल्ल्यान कोर्टान दखल घेतल्या. एजी उलयला. GCZMAन कोर्टाचो अवमान केला म्हणपाचोय मुद्दो आयला. व्यावसायिक अस्थापनांक सरकारान कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली. हे विशीं सरकारान हायकोर्टाकूय कळीत केल्लें. धाडल्यात त्या नोटिशींचो बेगीन विलो लावपाचो आदेश दिवन हायकोर्टान सुनावणी फुडें दवरिल्ली. बुधवारा जाल्ले सुनावणेंत ही 67 वेवसायीक अस्थापनां फुडल्या 24 वरां भितर बंद करची अशी ऑर्द हायकोर्टान संबंदीत उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिल्या. Agonda turtle nesting site, what has happened is the court has ordered that commercial activities in respect of 67 establishments on this beach have to be immediately stopped. The deputy collector will ensure that such activities are stopped. Actually, last time the court had passed an order on the basis of the statement made by me that the CRZ authority on the first date of hearing would consider whether commercial activities in this structure should be stopped or not. But unfortunately, the CRZ authority has not complied with that statement, and in fact they are in contempt of the court. So the court has passed this order by itself, stopping all commercial activities. There is a breach of the order by the CRZ authority, and that is how the matter was taken up today. It was heard, and this is the order that has been passed, and within 24 hours the deputy collector will stop the commercial activities in respect of these 67 establishments. पयली ते 5वेच्या भुरग्यांक जुना सावन 6वी ते 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यांचें शिक्षणीक वर्स एप्रिलांतल्यान सुरू. ड्राफ्ट पब्लीक केला. सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. पालकांक सुचोवणी आनी हरकती दिवंक 15शीचो प्राझ. कोर्टान सुनावणी फुडें धुकलून सोमारा दवरल्या. 11वेचे वर्ग खंय 10वेच्या निकालाचेर निंबून. एप्रिलांतल्यान शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचें न्ही म्हूण शिक्षण खात्या कडेन 100 निवेदनां आयल्यात. 300 PTA हेडांनी विरोध केलो. शिक्षण खात्यान सुचोवणी आनी हरकतीक पयलीं पालकांक 5 दिसांची प्राझ दिल्लो. मजगतीं 1ली ते 5वेच्या भुरग्यां खातीर जुना सावन जाल्यार 6वी ते 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यां खातीर शैक्षणीक वर्स एप्रिलांतल्यान सुरू जाता म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. 11वेचे वर्ग खंय 10वेच्या रिजल्टाचेर निंबून. See, what has happened is there is a new development in the sense that a draft notification to amend the rules as far as academic year is concerned has been issued by the Education Department. Objections have been invited from people, and the contents of that notification is this. Now, from standard 1st to standard 5th, the starting of the academic year would be from June onwards, whereas from standard 6th to standard 10th and 12th, the academic year would start in the month of April, with a break of 1 month between the two terms or the two academic years. That is a draft notification which has been issued to amend the Goa school education rules. Now objections will be considered by the government, and within 15 days a final notification will be issued. As far as the case is concerned, the case is adjourned
to Monday for further hearing. मजगती 1 एप्रिलाक भुरग्यांक स्कूल की एप्रील फूल ताचेर अजूनही प्रश्नचिन्ह. हायकोर्टात सोमारा सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कदंब कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविशीं मंत्री माविना कडेन युनियनाची बसका जाली. चडश्यो मागण्यो मान्य म्हूण माविन सांगता. आंदोलन करपाची काही गरज ना. मागण्यो मान्य केल्ल्यान घोशीत संप फाटीं घेतला म्हूण आयटकान जाहीर केलें. मागण्यो मान्य म्हूण खंय लेखी दिलां. कदंबा कामगारांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन आज आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. राती कामगारांची येरादारी मंत्री माविनाकडे बसका जाली. कांय मागण्यो मान्य करपाचें उतर मंत्र्यान बसकेत दिलें. ताच्या उपरांत आज आंदोलन करचें ना अशें कदंबा कामगारांनी मंत्र्याक सांगिल्ल्याचें माविन सांगता. KTC ड्रायव्हर्स अँड एलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन ते फाल्यांसावन स्ट्रायकार वचपाचे आसले. हांवें तेंचे कडेन आज सकाळीं मिटींग दवरली आनी तेंची फूल कमिटी येवन तेंची मागणी कितें आसा आनी कितें आमी तेंकां दिवपाक शकता हेजें स्पश्टपणे आमी एक स्पश्टीकरण करून घेतलें आनी तेजेर तेणी मान्य केलें की दे वील कॉल ऑफ द स्ट्रायक. द स्ट्रायक हॅज बीन कॉल्ड ऑफ. सो दे वील बी नो स्ट्रायक वॉट्सएवर फ्रॉम KTC. हें म्हाका तेणी सगल्यांनी उतर दिलां. हांव आभारी आसा बाब चंद्रकांत चोडणकर प्रेसिडेंट तशेंच बाब क्रिस्टोफर फोन्सेका खास करून आनी तेंची आख्खी कमिटी जी आयली तेणी सांगलें वी हॅव नो इंटेंशन ऑफ पनिशींग द फंक्शनींग ऑफ गुड फंक्शनींग ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. मागण्यो मान्य केल्ल्याचे लेखी दिल्या उपरांत आज आशिल्लें आंदोलन फाटीं घेतलें म्हूण कदंबा कामगारांनी जाहीर केला. The strike call has been deferred because the management of Kadamba has agreed to has signed a settlement today, agreeing most of the demands of the Kadamba Workers Union. And in view of the comprehensive settlement signed between the Kadamba management and the KTC Drivers and Allied Employees Association, which is affiliated to AITUC, the strike call given by the Kadamba Union proposing to proceed on strike has been deferred. मजगती उदका मार्ग तशेंच रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी प्रवाशी तशेंच माल हाडवर करप्यांक फुडले 6 म्हयने कसल्याच प्रकारचे संप करपाक सरकारान बंदी घातल्या. सरकारा कडल्यान एजमा लागू. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी चेतन गवस. कांदोळे दर्यादेगेर नितळसाण राखूंक पंचायतीचो यत्न. सप्तकांतल्यान 2 फावट नितळसाण मोहीम चालीक लावपाचो प्लान सरपंच उलोवन दाखयता. बुधवारा पंचायतीन शेकवाल्यांक घेवन नितळसाण मोहीम हातांत घेतली. दर्यादेग नितळ आसल्यारूच खंय ट्युरिस्ट गोंयांत येवंक सोदताले. गोंयांतल्या दर्यार वचत थंय कोयराचेर आसची म्हूण पर्यटक बेजारल्यात. पर्यटकांचो आंकडो देंवूंक गार्बेजूय कारणीभूत म्हूण ह्या पयलीं स्टेक होल्डरांनी उलोवन दाखयल्लें. मात नितळसाणीच्या नदरेन तशी पावलां मारिल्ली दिसूंक ना. दर्यादेगेर नितळसाण दवरल्यार पर्यटक येवये म्हूण कांदोळे पंचायतीचे पंच वांगडी उलयले. सप्तकांतल्यान 2 फावट खंय नितळसाण मोहीम राबोवपाचो प्लॅन. Will improve and if we give the beach clean, lot of tourists will be very happy because when we go to other destinations like abroad and you see the beach clean, you feel really nice. So I think that keeping the beach clean will attract more tourists and Kandolim village will be a beach clean village beach and we can get more tourists and this is the way we have to attract tourists so that we can keep our beach neat and clean. आमच्यो 5 टिमी आसा टोटल. ऑल द वॉर्ड मेंबर्स हे करता, टीम लीड करता आनी सरपंच इज मॉनिटरींग ऑल द वॉर्ड मेंबर्स फूल बीच एरिया फ्रॉम सिक्किरेम टू शिमेर.
कांदोळे पंचायतीची देख घेवन दर्यादेगेवेल्या हेर पंचायतींनी अशें काम करपाक जाय म्हण आमदार मायकल उलयलो. हे सेम काम अंजुना वागातर शापोरा पंचायतींनी करपाची गरज आसा. हे सेम काम फुडें मांद्रे, मोर्जा, रांबोलकेरी, कित्याक वी हॅव टू गिव अ क्लीन डेस्टिनेशन टू द ट्युरिस्ट हू आर विजिटींग, वेदर इट इज इंडियन ट्युरिस्ट ऑर फॉरेन ट्युरिस्ट. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोंयच्या टुरिझम सिजनाक नेट इराणांतल्यान पयलें चार्टर दाबोळे देंवलें. आनीक 4 फ्लायटी देवपाच्यो. पयले फ्लायटीन 140 टुरिस्ट गोंयांत पावल्यात. दाबोळे टुरिस्टांक जंगी येवकार. गोंयच्या पर्यटन हंगामाक नेट इराणांतल्यान 140 ट्युरिस्टांक घेवन पयले चार्टर्ड फ्लायट दाबोळे देंवले. आनीक 4 फ्लायटी खंय येवपाच्यो. The weather is a little humidity and it's a beautiful country, a beautiful color. Yes, this is the first time that I am come to Goa and I live in India. I'm from Iran. My name is Nargis, and this is our holiday. Our holiday about Nowruz. Nowruz is a traditional holiday for Iranian people. So thank you. Sadesan Deoria and एक flight 8 येता. So these flights are for the Nowruz holidays from Iran. And you have 140 passengers coming in on the first flight and a similar capacity on the second flight. There will be 3 flights which will be from today to the 24th, another flight from the 24th to the 30th, and the last flight from the 30th to the 4th of April. So we hope they come again every year. How many passengers are there in this flight? 140. We feel everything is colorful and we enjoy. We have give a gift and they're so nice. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुधवारा फातर्पे शांतादुर्गा फातर्पे कान्नीचो वर्साचो 7थ्यांचो उत्सव जालो. फातर्पे कान्नीच्या 7थ्यांक हजारांनी भावीक पयसुल्यान येतात. एकवटाचो उत्सव म्हूण 7थ्यो फामाद. उत्सवाक हिंदू क्रिस्तांव एकठांय. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो 7थ्यांचो उत्सव हो एकवट आनी एकचाराचें प्रतीक मानतात. ह्या उत्सवाक हिंदू क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन व्हडा उमेदीन तशेंच भोव भावार्थान हो उत्सव मनयतात. आमची जो छत्रोत्सव आसा ताका एक हें आसा, इतिहास आसा की तुमकां खबर आसतलें की 15व्या शतकांत जेन्ना देवी शांतादुर्गा कुंकळकार पोर्तुगीजांच्या फाटोफाटी पासून रक्षण करपा खातीर आमी फातर्प्या गांवांत हाडली. फातर्प्या गांवांत एक देसाय कुटुंबियांनी आमकां ही जमीन दिली आनी देवीची स्थापना हांगा जाली. आतां जे शांतादुर्गेचें मूळ स्थान आसा ते तळयेभाट फातोर्डा तळयेभाट कुलवडा हांगा आसा. आनी ह्या मूळ स्थानाचेर फाल्गून पंचमीक म्हणल्यार आज 19 मार्च 2025 देवीची पालखी आमची 12 वांगड्याचे तरंगा घेवन आमी चलून थंय व्हरतात मूळ स्थानाचेर. आनी तेन्ना हो उत्सव गुलालोत्सवय म्हणून फामाद आसा. कारण देवीच्या स्वागता खातीर प्रत्येक जाग्या कडेन गुलाल लावन प्रत्येक भावीक प्रत्येक म्हाजन हो छत्रोत्सव साजरो करता. देवीचो उत्सवाचो महिमा म्हणल्यार हांगा तुका एक कम्युनल हार्मनी पळोवपाक मेळटा. आमचे जे मूळ कुंकळकार आसात क्रिस्तांव मुसलमान तशेंच आमी हिंदू सगळे देवीच्या स्वागताक तयारीन थंय उबे रावता आनी सगळ्यांक एक उत्साह आसता ह्या छत्रोत्सवाचो. आनी उत्साहान आनी भावनेन देवीक ते नाल्ल पडी अर्पण करतात. अशे तरेन एक कम्युनल हार्मनी आमची गांवची ह्या छत्रोत्सवाक तुमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.